नायकनगर बोड्ड्या नायकनगरान संजय म्हापशेकर आनी तेजो पूत सचित हाजी कूड घरांत सापडिल्ल्यान काल खवदळ पडलो। घरात 21 पानांचो एक नोट सापडला। पुलिसांनी दोगांची कूड जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या। रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच मरणाचें कारण कळटलें। नमस्कार, हांव ओमकार फारी, तुमी पळयता प्रुडंट। संजयाचे चली आपल्या मावशेगेर 2 दीस आदीं गेल्ले। सोमारा सांजेच्या वेळार संजयाचे चली घरा आयले तेन्ना ताणें पळयले की 14 वर्सांचो सचित खाटीर आशिल्लो। तेज्या तोंडाक माल लागलेलो। तेज्या तोंडांतल्यान खंय रगत येतालें। जाल्यार तेजो बापूय संजय जमनीर सकयल पडलेलो। तेज्या तोंडांतल्यान फेस येतालो। हे सगळें तेणें पळयताच चलयेन रोखडेच आपल्या मामाक फोन केलो आनी कळयलें। पुलिसूय रोखडेच थंय पावले। पुलिसांनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन मागीर सुरू केलें। पुलिसाक थंय एक 21 पानांचो एक नोट सापडलो। संजयाची बायल बरोच काळ दुयेती आशिल्ल्यान तिका 3 वर्सां पयलीं तिका मरण आयलें। सुत्रां सांगता ते प्रमाण संजयान आपल्या बायले बद्दल भावना कितें आसली ते संजयान त्या नोटान बरयल्ले। तेज्या फुडें संजयान आपल्या लायफान जें कितें घडलें तें तेणें लेटरान बरयल्लें। आपल्या चेडवाच्या फ्युचरा बद्दलूय तेणें बरयलां आनी आपल्या चल्या बद्दल कितें वायट गजाली आसा ते खटकता त्यो गजाली तेणें बरयल्ल्यो। पुलिसांनी काल राती दोगांच्यो बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडलेल्यो आनी आज सकाळी तेंचे पोस्टमॉर्टम जालें। चल्याच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान बरयलां संचिताक ताजो गळो दामून ताका मरण आयला म्हणून पोस्टमॉर्टमान आयला। जाल्यार बापूय संजयाचो पॉयझन घेवन ताका मरण आयला अशें पोस्टमॉर्टमान बरयलां। आतां पुलिसाचो अदमास आसा की संजयान पयलीं आपल्या चल्याक गळो दाबून ताका मारला आनी मागीर आपूण पॉयझन घेवन मेला असो आतां तरी दुबाव आसा। आतां चल्याक मारपाचें कारण की संजयान त्या नोटान आपल्या चल्या बद्दल खूब कितें कितें बरयल्या। तितूंतले थोडे पॉयंट आमकां सोर्सा कडल्यान आमकां मेळ्ळा। त्या लेटरान जो नोट बरयला त्या नोटान बरयला की संजीत हो म्हाजें कांय आयकनासलो आनी आपल्याक जाय तें करता आनी तो वायट संगतीक लागला आनी हो असोच करूं लागलो जाल्यार तेजी व्हडल्या भयणीक हो त्रास करतलो म्हणून आपूण हें पावल उखल्ला म्हणून नोटान बरयल्लें आसा अशें सुत्रा कडल्यान मेळटा।